मडगांवां आकेच्या फाब्रिका ग्राउंडाच्या कोफुसावांक आमदार दिगंबर कामत जबाबदार अशें म्हणत थंयच्या लोकांनी ताच्या नांवान फोग काडलो। ग्राउंडावेल्या बांदकामाच्या प्रकरणाची विजिलन्स चौकशी जावंक जाय अशें लोक मागतात। थळाव्यांनी बिल्डर मंजुनाथ दुकळे आड फौजदारी कागाळ घालपाचें थारायला। आकेच्या नागरिकां आड बिल्डरान कागाळ केल्या तातूंत कांयच तथ्य ना असोय तांचो आरोप। कोस्ता मैदान बचाव समिती आनी आकेच्या नागरिकांनी मंगळारा मडगांव पुलीस स्टेशना मुखार निदर्शनां केली। फाब्रिका मैदानार प्रकल्प उबारचो न्ही अशें हे लोक मागतात। ह्या मैदानाक कोस्ता मैदान म्हणटाले। असो आमदार कोणाकच मेळचो न्ही अशें म्हणत थळाव्यांनी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीचेर टिका केली। लोक रस्त्यार येवपाक कारण एकूच आहा ते आमचे मडगांवच्या आमदारा लागून ही फोडिंगपणां आमचे कडेन केली आनी असले आमदार कोणाकूय मेळना। तुमी तेजेर कंप्लेंट करतले आमदाराचेर आमी आतां मुखार घातले विजिलन्साक घातले कारण बिल्डर हे न्हू ताका बिल्डरान तुमी विजिलन्स एन्क्वायरी डिमांड करता मागतले। ह्या समितीचे शिष्टमंडळ दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक SM प्रभुदेसायक मेळ्ळे। आपूण कांयच करूंक शकना, बिल्डराक आपूण आडावंक शकना, कोर्टान स्थगिती दिल्यारच कितें तरी जावंक शकता अशें प्रभुदेसायन सांगलें। I made it very clear to them that we can't stop the work. We can approach court and get order. If the builder intends to start work and he is threatened by the locals, are you bound to give him protection from? Let him come to police station. बिल्डर मंजुनाथ दुकळेन लोकांआड फटीची कागाळ केल्या अशें लोकांचें म्हणणें। ताच्या आड फौजदारी कागाळ करपाचो निर्णय लोकांनी घेतला। आकेचे कांय लोक आपल्या प्रॉपर्टीन बेकायदेशीरपणान घुशिल्ले अशी कागाळ मंजुनाथ दुकळेन केल्ली। False complaint against 25 persons in. But will you file a complaint? Yes, because also is going to come. When are you? Now, in very short time. Now, next is coming on criminal case going to be filed. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर प्रतीक परब। काणकोण मार्गार कदंबान घाल्ल्यो नव्यो बसी बंद करच्यो म्हूण खाजगी बसवाले मागतात। खाजगी बसवाल्यांनी मंगळारा कदंबाच्या मडगांवच्या पालवी येरादारी निरीक्षकाक घेराव घालो। कदंबाच्या काणकोण लायनीच्या बसींचे वराल परमिटांच्या नेमांक धरून नात। ह्या बसींक लागून खाजगी बसींक पॅसेंजर मेळनात अशी बसवाल्यांची कागाळ। काणकोणा लोलये, तिरवळे, आगोंद, दाणे आनी वाल वाठारांनी कदंबान 3 बसी घाल्यात। गोंयच्या खाजगी बसवाल्यांच्या संघटनेचे कांय बसवाले मंगळारा पालवी येरादारी निरीक्षक आनी RTOक मेळ्ळे। खाजगी बसी आनी कदंबाच्या वरालांनी चड अंतर ना, ताका लागून खंय तांकां पॅसेंजर मेळनात। असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट काणकोण एकादेमी रिक्वेस्ट केला अमके ह्या टायमाचेर आमकां परमिशन दिवचें म्हणून। हे परमीट दितना पयलीं काणकोणच्या RTOन हे इन्स्पेक्शन करचें पडटा ह्या टायमाचेर खंयच्यो गाडयो लागताय काय लागनाय। पूण हेमी तशें करून कांय केलें ना। हो SL घाटीन म्हणटणी हे तांकां रिक्वेस्ट केला पूण रिक्वेस्ट लेटराचेरच तेमी बस चालू केला। आमचो डिमांड आहा सद्या तरी काणकोण लायनीक दुसरी नवी बस घेवपाची गरज ना। ह्यो काणकोणच्यो ज्यो 60 गाडी आहा त्यो तुमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर घेयात, आमकां किलोमिटर दियात। ड्रायव्हर आमचो, कंडक्टर कदंबाचो आनी मेंटेनन्स आमचे आनी आमकां 1 किलोमिटर तारोवन दिया तेन्ना आमी वेवस्थीत चलयता। तुमकांय फायदो जातलो। ज्यो गाडी आमचे हॉल्ट जाता त्यो गाडी तुमच्यानी पणजी धाडपा जाता। काणकोणच्या आमदाराक कदंबाचो इतलो हुस्को जाल्यार ताका मंत्रिमंडळांतल्यान काडून कदंब महामंडळाचो अध्यक्ष करचो असो तोमणोय बसवाल्यांनी मारला। काणकोणचो आमदार फक्त त्यो कदंबा व्हरता आनी कदंबाचें इनॉग्रेशन करता। ताका जर कदंबाची जर इतली जर उमेद आहा जाल्यार मुख्यमंत्र्यान ताका मंत्रिमंडळांतल्यान डिच्ची दिवचो आनी कदंबा महामंडळाचो चेअरमॅन करचो। बसवाल्यांनी मुख्यमंत्री आनी येरादारी मंत्र्याक निवेदन दिलां। काणकोणचो TC खाजगी बसवाल्यांक पिट्टा अशी ह्या संघटनेची कागाळ। काणकोण जो बस स्टँडाचेर कोण वारीक म्हणून जो आहा पळय तो अक्षरशः आमच्या काणकोणच्या बसवाल्या सामको सतायता। आमचो डिमांड आहा ताका 8 दीस भितर काणकोणच्यान खंय तरी दुसरे कडेन ट्रान्सफर करचो। रिपोर्टर समीर भट प्रुडंटा खातीर। सध्या वता वता थंय घुमटाचो गांज आयकूंक येता। चवथ लागीं पाविल्ल्यान गांवागांवांनी घुमट आरतीचो रियाज चल्ला। कॉलेजींनी घुमट आरतीच्यो सर्ती चालू जाल्यात। आसगांवच्या DMS कॉलेजीन कला संस्कृती खात्याच्या जोड पालवान गोंयभरच्या कॉलेजां खातीर घुमट आरती सर्त घडोवन हाडिल्ली। पळयात आमच्या श्यामसुंदर फट्टेन हाडिल्ली सर्तीची ही कांय खीण चित्रां।
इतल्यान हे खबरचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.